येवकार हांव जवाहर सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। 2 वर्सांची सुटी उपरांत सोमारा शाळांनी आयकपाक मेळ्ळी भुरग्यांची चिंव। कोविडाचे नेम पाळटले, स्कूल आस्थापनांनी दिलां उतर। ट्रॅफिक पुलीस पर्यटकांक तालांव दिवपात आसतात गुल्ल, देखून पणजे जाता येरादारीची गचमुड्डी, म्हणटा बाबूश मोन्सेरात। 8 वर्सांचो पाडो वाचचे परस नवो लँड इक्विजिशन कायदो बेगबेग लायत चालीक। मोपा जमनी गेल्ल्यांक दियात लुकसाण भरपाय वा तांचे योग्यतायेच्यो नोकऱ्यो, मागता काँग्रेस। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। 2 वर्सां उपरांत राज्यांत आयच्यान इश्कोलां सुरू जालीं। कोरोनाच्या सगळ्या नेमांक पाळो दिवन स्कुलां उक्ती केल्ल्यान परत एक फावट भुरग्यांची किलबिल अणभवपाक मेळ्ळी। भुरग्यां बरोबर पालकांची धांवपळ दिश्टी पडली। दोन वर्सां फाटीं कोविडाची महामारी खातीर गोंयची सगळीं स्कुलां बंद आशिल्लीं, ती आतां 2 वर्सां उपरांत म्हणल्यार आयज सोमारच्यान चालू जाल्ली आसा। सो भुरग्यां मदीं तशेंच टिचरी मदीं आनंदाचें वातावरण जाल्लें आसा। तशेंच स्कुलान 2 वर्सां स्कुलां सारकी किण्ण पडिल्ली, ती आतां भुरग्यांच्या आवाजान किलबिलोन उठलेली आसा। पॉप्युलर स्कुलाचे प्रिंसिपल हेंनी सांगिल्लें आसा की आतां ही महामारी परतून जावची न्हू, ताच्या खातीर तांच्यांनी भुरग्यांक कोविडाचे नियमाचें कटोकटीन पालन करपाक लायिल्लें आसा म्हणून। 2 वर्सांचे नंतर आज आमचे शाळेचो पयलो दीस म्हणपाचें म्हणल्यार बरोबर एसेंब्ली आमची सुरू जाल्या। कळ्ळें, भुरगीं सामकी आनंदांत उत्साहांत आशिल्लीं, म्हणल्यार आमी बी रावतालीं इगर्ली भुरग्यांक पळोवपाक। त्याच बरोबर सगळीं भुरगीं बी सामकी मजेत खुशीत आशिल्लीं पयले दीस शाळेक येवपा खातीर। आनी त्याच बरोबर आमच्या शाळेचो रिजल्ट 100% आयिल्लो आसा 3रे वर्सा। म्हणटकीर सगळीं भुरग्यांची पर्सेंटेज हें आयकून सामकी ती आनंदांत आसा। आनीक आतां आमी इतलेंच ही जाल्यार आमी सगळे प्रिकॉशन आतांच्यानूच घेतलां, म्हळ्यार तांचें टेम्परेचर चॅक करप, मास्क लावन येवप, तांणी सॅनिटायझराचो हें करप, यूज करप, हें सगळें आमी तांकां म्हळ्यार तें हें कंटिन्युअस दवरा म्हूण सांगलां। कित्याक आतां आमी पळयलां की कोरोनाचो हें पळय आतां हालीं हळू थोडो वाडत आसा। म्हणटकीर आमी प्रिकॉशन्स हें आतां पयलीं सुरवातेंतल्यान आमी भुरग्यांक सांगलां घेयात म्हणून। जाल्यार आतां पळोवया म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक विद्यालयाचो देखाव। कोरोनाच्या सगळ्या नेमांक पाळो करून भुरग्यांनी उमेदीन इश्कोलांत प्रवेश केलो। तशेंच इश्कोलाच्या टिचरींनी लेगीत तांकां येवकार दिलो। आयकात इश्कोलाच्या मुखेल्याक। 2 वर्षांनंतर आज स्कूल सुरवातीपासून सुरू जाता। जून 2020 सालान सुरू जावं शकले ना, 21 जावं शकले ना, अधून जाले थोडे म्हयन्यां खातीर, पण परत बंद जाल्ले। बट होपफुली आतां जे सुरू जाला ते रेग्युलर उरतले अशें आमी समजुया। इल्ल्यो केसीस वाडटा अशें आमी आयकता, पण आमी जर भुरग्यांनी आनी आमी सगळ्यांनी प्रॉपर प्रिकॉशन घेतले, काळजी घेतली, तर वी शूड ओवरकम दीस कोविड-19 प्रॉब्लम। आनी स्कूल रेग्युलर अशेंच चालू उरतले। भुरगे एक्सायटेड आसा आज स्कुलाक येवपाक आसले, आनी टिचर्स सुद्दां तांकां वेलकम करपाक तितलेच एक्सायटेड आसले। बरेच नंबरान भुरगे येयल्ले आसा। थोड्यां कडेन युनिफॉर्म ना, पण आमी तांकां इनफ टायम दिल्लो आसा की युनिफॉर्म करून घेया म्हणून। आज सकाळी फुडें येयल्या नंतर आमी तेंची असेंब्ली घेतली, ब्रीफ असेंब्ली, जस्ट टू टेल देम थोडे गायडलायन्स, आमच्यो रुल्स ज्यो स्कुलाच्यो आसा, आनी त्या भुरग्यांक कम्फर्टेबल करपाक, कित्याक ते बऱ्याच काळान येयल्ले आसा, अशें भियेल्ले भशेन कशें आसा, तांकां कम्फर्टेबल करपाक आमच्या टिचरांनी तांकां सगळ्या कितें आमचे ज्यो रुल्स रेग्युलेशन आसा ते तांकां सांगलेले आसा। हांवूय तांकां ब्रीफ केल्लें आसा। आमी प्रेयर घेतली स्कुलाची आनी भुरग्यांक आपापले क्लासीन वचपाक दिल्लें आसा। व्हेरी एक्सायटेड भुरग्यांक शिकोवपाक, परते वेलकम करपाक, आनी समजता आनी देवा कडेन प्रार्थना करता की आनी कांय अडचण न येतना अशेंच स्कूल चालू उरचें, आनी भुरग्यांचे जे लुकसाण जालें फाटले 2 वर्सां ते आमी भरून काडूं शकतले अशें मागतात। आनी हो पणजेच्या इश्कोलाचो देखाव। भुरगीं कशी उमेदीन 2 वर्सांनी इश्कोलांनी आयल्यात ती।
फर्स्ट डे स्कुलाचो सगळे भुरगीं उमेदीन आसात आनी आमकांय बरी खुशी जाली की भुरगीं परत एक फावट आतां ह्या रुटिनान सगळीं येयल्या आनी अभ्यासाच्या परत लायनीन येयल्या सगळीं घरा रावून खरीच वाजेल्लीं भुरगीं आमकां जस्ट स्कूल तरी दाखोवनात अशी तेंची हें आसताली अपेक्षा आसताली आयज तेंकांय आमकां पावपाकय खुशी जाली आनी तेंच्या आतां करियराक परत एक फावट सुरवात जाली आमी हांव सगळ्या भुरग्यांक ह्या आयच्या दिसा तांकां स्कुला खातीर एक शुभेच्छा दिता. We were just waiting for this day to come and it has come finally. We are really excited about this. So no more online classes now. No more online. Goodbye to online classes. ताच्याय तोंडाचेर हांसो आसा तो पळोवन पोत्तून बोबाट आयकून खरेंच म्हाका दिसलें पोत्तून आमचें जिवीत आनी एक फावटी देवान आमकां बरें करून फावो केलें. ह्या संवसारांत गिन्यानान वाडूं आनी एके भाशेन सदांच दुसऱ्यांक आमची सेवा दिवन देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावंक बरें देवान आमकां पोत्तून हांगासर हाडला. Let us begin this academic year in real earnest with one thing in mind, that we all are going to work hard. गोवा 365 खातीर मडगांव, म्हापसा, पणजेच्यान संदीप कामुलकार, संदीप तुयेकार, विलियम रॉड्रिक्स. राज्यात दिसपट्टी गुन्यांवगिरी वाडत चल्ल्या. गोवा 365 राज्यांतली परिस्थिती लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न केला. गुन्यांवकारां मदीं पुलिसांचो भंय कमी जायत चल्ला. जितलो गुन्यांव व्हड तितलो आरोपी चड बिनधास्त भोंवतना दिसता. आयच्या दिसा राज्यांत बेकायदेशीर वेवसाय, अपहरण आनी ड्रग्सांची साबार प्रकरणां उक्ताडार येयल्यात. पळयात. ताळगांवच्या मनशाचें अपहरण करून मारपेट केल्ल्या प्रकरणात पणजे एका गटाक अटक केल्या. ह्या पंगडान त्या मनशाक उखलून करंजळेंतल्या एका फ्लॅटांत बंद केल्लो आनी थंय ताका मारून ताब्यांत घेतलो. बळीन आरोपी कडल्यान घेतिल्ले 70 लाख परत दिवपाची मागणी हो पंगड करतालो, पोलिसांनी सांगल्या. आयकात SP शोभित सक्सेनान दिल्ली म्हायती. Yesterday we had received a call that in the jurisdiction of Panjim police station one person had been kept detained in a room by 5 known persons. So immediately within 15 minutes the police reached the spot and they were able to rescue the detained person, and they had the accused persons had demanded a sum of 70 lakh rupees from the victim who was unable to return the money. Therefore he was being held captive, and the call for the money was made to the victim's relative. So based on that input, within 15 minutes we were able to rescue that person. We are very active in all calls like we have been maintaining so far. Any call to 112-100 or control room mobile number is monitored and we respond to it immediately within 10 minutes. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी राज्यांतल्या बेकायदेशीर मसाज पार्लरांचेर कारवाय सुरू केल्या. अंजुणा होली बेसिल ह्या नांवान चलपी एका पार्लराचेर धाड घातली. हो पार्लर मूळचो तामिळनाडूचो मनीस फाटली 4 वर्सां सावन कसलीच परवानगी नासतना चलयतालो. तो सील केलो. पार्लर चलोवपी मनशाक पुलिसांनी अटक केल्या आनी फाटल्या 4 वर्सांचो ताजो वेव्हार, इतिहास आशिल्ली आउटलेट, उपकरणां आनी पुस्तकाय जप्त केल्यात. आयकात. Me and my PI were finding information about an illegal massage parlor. So today we received the information that the illegal massage parlor is carry on here. Here this guy is not even having a permission from health department, not even permission from Goa State Pollution Control Board, no permission from Panchayat, no trade license, no shop establishment certificate, no therapy certificate, no labor license is having. So last 4 years he was running this spa without such permissions. Of course the spa owner is a Goan, local Goan. I don't want to tell his name, but there is also agreement between both of them, and there are about 6 bed small cubicles. There is also exit route. If somebody comes here, the therapists also can run from back side. So that arrangement also is here. So overall, as per instruction of Honorable CM, we will be continuing the crackdown under supervision of my SP Shri Shobhit. Taking this premises
under us. Means we will be locking the premises and we will be writing to the health department and to the SDM to initiate the process of sealing. 3 जुनाक कोलवाळ बंदखणींतल्यान एका कैद्याक ड्रग्स मेळोवन दिताना जेल गार्डाक पुराव्या सयत धरलो. या प्रकरणातल्या आरोपीक कलंगूट पुलिसांनी सुमार 10 लाख रुपया मोलाचे 10 किल गांजा सयत धरलो. आमी आता या ड्रग्साचो सोर्स सोदपाचेर काम करतात. पुरावे सोदपाचें काम सुरू आसा. या प्रकरणात आमकां योग्य सुचोवण्यो मेळ्ळ्यात अशें SP शोभित सक्सेनान सांगले. आयकात. Recently, the staff and officers of Kalangut police station have arrested one person by the name of Vikas Rathod near Pal Marina Hotel in Kalangut with ganja weighing around 10 kgs and worth around rupees 10 lakhs in the market. And we had been developing this information for some time, and it was a very good, closely monitored operation of Kalangut police station. We are working on the source of the drug, but we have got some strong links of where it might have come from. This case was in the immediate follow-up of the case that we had registered in Kolwale police station, where a jail guard was caught carrying ganja and cocaine inside the jail. So North Goa district and Goa police as a whole has been very active in drug seizure, and it is as a result of this high activity and proactive policing that we have had good success in the recent times. गोवा 365 खातीर पणजे आनी म्हापसा सावन अमर चावरिया आनी संदीप कामुलकर. पणजेचो आमदार आतानसियो बाबूश मोन्सेरातान येरादारीचे गचमुड्डेक ट्रॅफिक पुलिसांक जबाबदार धरल्यात. पणजेचे येरादारी पुलीस टुरिस्टांक तालाव दिवपाक गुल्ल असतात. त्या बोवाळात कोण खंयच्यान गाडी काडटा, खंय वयता तें पळोवपाक तांकां वेळ आसना. बाबुशाचो आरोप. गोवा 365 राजधानी शारांत आनी ताचे भोंवतणी येरादारी संबंदीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भर दिता. चुकीच्या आनी घाळ येरादारी वेवस्थापनाक लागून रातच्या वेळार चौके ब्लॉक येरादारीचे दिसपट्टे दृश्य जाला. कॅसिनोत गिरायकांक घेवन वचपी गाडयो मदीं थांबतात जाल्यार कांय गाडयो बेकायदेशीरपणान मद्दी रस्त्यार उब्यो दवरतात. म्हण पणजेच्या DB रस्त्याचेर गाडयांच्यो लायनी दिसतात. दिवजा सर्कला कडल्यान जंक्शनाचेर सगळ्या वटांनी येवपी येरादारीची गच्चमुड्डी जाता. तशेंच थंय गाड्यांचें वेवस्थापन करपाक कोणूच आसना. हें कित्याक घडटा हाचेर पणजेचो आमदार बाबूश कितें सांगता तो आयकात. Traffic police is in place. I have been discussing with the traffic inspector now and then. But I see sometimes when I go around 4-5 police constables are there in one corner only, just giving challenge and catching tourists. Nothing more than that. They are here basically to solve the traffic problems in the city, but they are not doing that. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 6 जून छत्रपती शिवाजी महाराजाक राज्याभिषेक केल्लो तो दीस. शिवाजीक सगळ्या धर्मांच्या सगळ्या जातींच्या लोकांक एकठांय घेवन रयतेचें राज्य निर्माण करपी सेक्युलर राजा मानतात. अंदूच्यान गोंयांत सरकारी पावण्यार हो दीस मनोवपाक सुरवात जाल्या. भोवतेक फुडाऱ्यांनी शिवाजीक हिंदुत्ववादी राजा घोषीत करून हिंदूंच्या घराघरात शिवाजी जल्माक येवपाक जाय असो हावेस उक्तायला. शिवराज्याभिषेक दिसा निमतान सरकारी पावंड्यार हो सुवाळो मनोवपाक अंदूच्यान सुरवात जाल्या. म्हापशा, कोरगांवां, वास्को, फर्मागुडीर अशा विविध सुवातांनी कार्यावळी जाल्यो. म्हापशेचे कार्यावळींत तियेचो आमदार निळकंठ हळर्णकार, थळावी नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान विचार मांडले. शिवाजी सारकिल्ल्या हिंदुत्व सांबाळपी राजाची देखूनच जयंती मनोवप गरजेचें तिणी सांगलें. जेन्ना तेंची माता म्हणजे आवय जेणे विचार केलो की गुलामगिरी जावंक जायना, गुलामा फाटी कलराक उडोवंक जायना, आनी तिणी स्वता आपल्या ल्हानपणान बालपणानच शिवाजीचे धडे दिले. सूर बऱ्या पैकी धाडस करून फुडें झगडपी, बऱ्याच दुश्मनांगडा कशी झगडी करप, तलवारी कश्यो चलोवप, ते सगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग दिल्या कारणान. आनी जेन्ना तेणेन वयाच्या म्हाका दिसता 14 वर्सां काय 13व्या वर्सा तेन्ना आपले रक्त लिंगार शिवलिंगाचेर घालून जेन्ना शपथ घेतली आनी तेज्या पासूनच तो हे सूरपणान वयर चलत रावलो. आनी जेन्ना संबंद देशाच्या
बरे बरे व्यक्ती जे हे आसले आमचे नेते तांकां दिसलें की खरो राजे म्हणटा तो शिवाजीच आसूंक जाय आनी हेज्या खातीर तेंच्यांनी संघटीत रावन जेन्ना तेजे अभिषेक करची स्वराज्य करचें थारलें हें करता आसतना परदेशांत सुद्दां लोकांनी एप्रिशिएट केलें ते सुद्दां त्या अभिषेकाक हजर रावले तेणें त्या टायमार औरंगजेबाचो बाकीचे जे मुस्लीम हे आसले तांकां बऱ्या पैकी हार पत्करची पडली आनी तो महाराष्ट्रान करता करता दिल्ली पर्यंत पावलो. आयज राज्यात शिव अभिषेक दिवस अशे सगळ्या राज्यांनी कार्यक्रम आज सुरू केल्लो आसा. आमी म्हणटा की मुर्ती ल्हान किर्ती थोर अशा वेगवेगळ्या नावाचे आमचे शिवराज्य ज्यांच्यांनी शिवराज्याची स्थापना करताना जे हिंदुत्व हे सांबाळून गेल्ले आणि ह्या थोर अशे राज्याचे आयज अभिषेक करप अभिषेक राज्य हे साजरो करप तशेंच तेची शिव जयंती साजरी करप हेज्या सारको व्हडलो दीस आनी ना. कोरगांव आयज शिवराज्याभिषेक दीस मनयलो. ह्या सुवाळ्यात पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार, शिवप्रेमी आनी हेर सरकारी अधिकारी हजर आसले. दरेका हिंदू घरात शिवाजी जल्माक येवंक जाय. राजेंद्र आल्लेकारान आवाहन केलें. आयकात. अभिषेक दिन हो आमी मनयलो वयता. जे शिवाजीन आमकां जे शिकयल्या ते म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी फुडें व्हरोंक जाय. म्हाका दिसता हिंदू धर्मान आमच्या हर एक घरान एक शिवाजी तयार जावचो तेन्नाच आमी हे सगळे धर्म फुडें घेवन वयतले आनी सगळे धर्मान आमी एक जाण आमी फुडें रावन सगळे जाण फुडें वयचे. जे विचार शिवाजीचे आसले पळय तशें ते विचार आमी घेवन वयचे. फोंड्या फर्मागुडयेर मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकाराचे हजेरेंत हो सुवाळो जालो. बांदोडेचो सरपंच राजेश नायक, झेडपी वांगडी, उपजिल्लोधिकारी आनी उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी, कर्मचारी तशेंच शिवमोगी ह्या सुवाळ्याक हजर आसले. आमकां थोडी वर्सां वतली ह्या बद्दल दुबाव ना, पूण सुराज्य निर्माण जर करतले आसत ते आपल्या घरांतल्यान निर्माण करपाची आवश्यकता आसता. आज शॉर्ट लिमिटान काय आसना, पूण ही सुरवात आमच्या ह्या सरकारान केल्या बद्दल त्यांचेय हांव अभिनंदन करता. परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजाक विनम्र अभिवादन करता आणि इतलेच म्हणटा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. गोवा 365 खातीर म्हापसा आनी कोरगांवच्यान संदीप कामुलकार, फर्मागुडयेच्यान कृष्णा नायक. जेंच्यो जमनी गेल्यात तांकां लुकसाण भरपाय दिवची, नाजाल्यार निदान तांकां तेंचे शैक्षणीक पात्रते प्रमाण नोकऱ्यो दिवच्यो अशी नव्या लँड एक्विजिशन कायद्यांत तरतूद आसा. पूण भाजपा सरकाराची तशी इत्सा दिसना. सरकारान नव्या लँड एक्विजिशन कायद्यांतली सगळीं कलमां बेगोबेग चालीक लावन भुंयपुतांक न्याय दिवचो काँग्रेसीन मागला. मोपा आनी कांय प्रकल्पाक लागून जमनी गेल्ल्यांक लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. कायद्यांत तरतूद आसूनय पात्रताये प्रमाण नोकऱ्यो दिवंक ना. हो मुद्दो काँग्रेसीन आयचे परिशदेंत हायलायट केलो. सरकारान लँड बँको तयार केल्यात, तांचो फायदो थळाव्यांक न्हू जाल्यार थारावीक कंपनीकच करून दिता. सरकारान 8 वर्सांत गरीब आनी शेतकारांची पोटां चिड्डोवपाचेच काम केलें. आयकात श्रीनिवास खलप आनी संजय बर्डेन केल्ले आरोप. माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा की आपण 500 जॉब दितलो म्हणून. आयज आमकां मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न विचारूंचो दिसता, न खाऊंगा न खाणे दूंगा कोणाक? गोंयच्या गरीब जनतेक खाऊंगा किसको खाणे दूंगा. तर एक हांव आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आयज प्रश्न विचारूंक करता, जे फेर कॉम्पेन्सेशन जे लँड एक्विजिशन जे एक्ट जे आसा हेतून कितें बरयलेलें आसा आनी तुमी सरकाराक जाय म्हणून जागो घेता आनी प्रायवेट लिमिटेड कंपनीक तुमी आयज व्हडलो हो जागो काडून दिता. सरकाराक जर जागो जाय आसलो तर सरकारान आपूण स्वता कित्याक लावून बांदूंक ना? सरकारान स्वता जर बांदलेले तर तो एअरपोर्ट आयज आमच्या गोंयच्या जनतेच्या अंडर उरतलो आसलो. आयज तो उरोंक ना. आयज तेजेर आयज पेडणेच्या भावांची आमची जी जमीन कोणाची गेल्लेली आसा न्हू तांकां सॅक्युरिटी म्हूण जॉब दिलेले आसा की शेतकारांचेर अन्याय आयज
भारतीय जनता पार्टी सरकारान 2013 पासून जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट जेन्ना गेलो 2014 पासून तेंच्यांनी सांगलें आयज आमी 8 वर्सां सुद्दां पाडो वाचता म्हणून. हो पयलो पाडो आमी जमनीच्या हेजेरसून आयज तुमकां सांगता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 2014च्यान श्री गणेशा शेतकाराच्या पोटाचेर पांय धरून सुरवात केल्या ती आयज पासून तेंच्यांनी पोटार पांय दवरलेलो आसा. खंयच्याय परिस्थितीन अंडर लँड एक्विजिशन तुमी एक्वायर जी केलेली आहात तांकां आमचे गोंयचे भुरग्या भावांक भयणींक तुमी हो गव्हर्मेंट जॉब हो दिवपाकूच जाय म्हणून मागता. आज पर्यंत गोवा सरकारान नवो लँड एक्विजिशन कायदो जालो पण त्याचे इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय म्हणून कांयच केल्लेलें ना. जर ते जाल्लेले जाल्यार फेर कॉम्पन्सेशन 4 पट मार्केट व्हॅल्यूच्या लोकांक मेळपाचें. ते जर दिवपाक मेळना जाल्यार दुसरी सोय आसली की गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर घेता त्या प्रोजेक्टान लोकांक सामील करून घेया. डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोपा एअरपोर्ट सायटीर गोंयकारांक 489 नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात. तातूंतले 333 पेडणेकार जाल्यार 157 हेर गोंयतले लोक आसात. आयज मेरेन वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमा खातीर एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरांनी अर्ज केल्ल्या गोंयच्या उमेदवारांचो एकूण आंकडो 182 आसा. तातूंतले 143 पेडणे आनी 39 हेर गोंयांतले. रिटेल सेल असोसिएशन अभ्यासक्रमा खातीर 51 जाण पेडणेचे जाल्यार 9 जाण हेर कडले. F&B स्टीवर्ड कोर्सा खातीर 15 जाण पेडणेचे जाल्यार 3 जाण हेर गोंयचे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या सप्तकात जरी वातावरण सुकें उरलें तरी ह्या सप्तकात कांय कडेन घसघशीत पावस पडटलो. जायत्या वाठारांनी तो मातसोसो शिवरू येता. पावसा वांगडा जोगलांचोय अणभव घेवपाक मेळटलो. पळयात. कालचे तापमान अकस्मात 3 डिग्रीन वाडून चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जाले जाल्यार फुडल्या 2-3 दिसांक पावसाक लागून तापमानात 2 डिग्रीन उणाव अपेक्षीत आसा. ताचे उपरांत व्हडलोसो बदल जावचो ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले जाल्यार नुस्तेमारी करप्यांक हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ह्या सप्तकात जायत्या वाठारांनी हलकोसो पावस. आयज कांय सुवातांचेर जोगला सयत पावस. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 ते 3 दिसांक तापमानात 2 डिग्री उणाव. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.